अरबी दर्याची खारसाण उणी करपी साळ न्हंयचे अस्तित्व म्हादयचेर अवलंबून आसा। साळ न्हंय सोंपली जाल्यार सैम सपत काबार जातली आणि तिचे बरोबर मनशाचे अस्तित्व संकष्टात येतले। देखून म्हादयचे महत्व जाणा जावन घेयात आणि आंदोलनात वाटेकार जायात। पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकारान परत एकदा गोंयकारांक उलो मारला। साळ न्हंय वेर्णेच्यान उगवता आणि अरबी दर्यात एकरूप जाता। दर्याचो तितलो वाठार ती अनवाळो दवरता, खारसाण कमी करता। ती साळ न्हंय सध्या धोक्यात आयल्या। तातूंतले धोके समजावून सांगपा खातीर साळ न्हंय वाटोवपा खातीर आसोळण्या जाहीर बसका आपयल्ली। तातूंत राजेंद्र केरकार उलयतालो की पयली तुम्ही तुमच्या परिसराची पर्यावरणाची माहिती घेयात, कारण ही न्हंय जी आसा ही न्हंय सुद्धा एक म्हादयचेच एक रूप आसा साळ न्हंय। आणि ह्या साळ न्हंयक वाचोवच्या खातीर तुम्ही जर काम केले, तिची खारसाण जर कमी करपाक, कशी खारसाण कमी करपाक येता, अरबी सागरा कडेन ह्या न्हंयचो संगम जो आसा तो बेतला कडेन जर गेले बेतूल गांवान, थंय दुसऱ्या अर्धान काणकोण तालुका आसा, काब द राम जाका म्हणटा खोलगट, तर त्या परिसरान ही न्हंय जी आसा ती अरबी सागरा कडेन एकरूप जाता। म्हाज्या वांगडा गोंयचे फामाद कार्टुनिस्ट मारियो मिरांडा बाब आसले, तांकां हांवें दाखयले, पळयात कितले सोबीत सुंदर आमकां दृश्य दिसता की ही न्हंय साळ न्हंय जी आसा ती वेर्णांतल्यान उगम पावता आणि मागीर हांगा अरबी सागरा कडेन एकरूप जाता। आणि ह्याच वाठारान आमकां डॉल्फिन पळोवपाक मेळटा। आणि त्याच वेळार बरोबर डॉल्फिन पळोवपाक मेळ्ळो। म्हाका मारियो बाबान म्हटलें, अरे वा म्हणून कितले सोबीत सुंदर दृश्य आपणाक दाखयले तुवें। म्हणजे हे सगळे दृश्य आमकां जर दिसपाक जाय, आमची न्हंय भोंवती उरपाक जाय जाल्यार आमकां म्हादयचें अस्तित्व राखून दवरपाक जाय। कारण म्हादय न्हंय जी आसा ही म्हादय न्हंय कुमारजुंवेच्या कालव्यातल्यान जुवारी न्हंयक मेळटा। आणि 20,000 वर्सां पयलीं गोंयान जुवारी न्हंय नांवाची न्हंय नासली। NIOचो रिपोर्ट जो आसा तो तयार जाल्लो आसा आणि तेचेर संशोधन केल्लेलें आसा। तितूंतल्यान स्पश्ट जाल्लें आसा की 20,000 वर्सां पयलीं गोंयान एकूच न्हंय आसली, जी न्हंय अस्तम घाटान सुरू जातली वेस्टर्न घाटान, आणि मागीर येवन ह्यो दोनूय न्हंय ज्यो आसा त्यो एकठांय जावनूच मागीर फुडें वचून आमच्या अरबी सागराची खारसाण जी आसा ती मर्यादीत करताली। खारसाण जर वाडत जाल्यार कितें जावंक शकता। आयज तुम्ही मडगांवच्यान जेन्ना ह्या सगळ्या वाठारांत येतात तेन्ना पळयतात की नुस्त्याची पैदाशी कमी जाल्लेली आसा। एका तेंपार ज्या तिसऱ्यो मेळटाल्यो, एका तेंपार ज्यो गजाली आमकां ह्या न्हंयच्या उदकान मेळटाल्यो त्यो नानपयत जाल्लेले आसा। सुकणी सवणी आसा ती नानपयत जायिल्ली आसा। ज्या वाठारांत आमकां गिदाडां दिसतली ती आयज नानपयत जाल्ली आसा। हे जेन्ना नानपयत जाता तेन्ना मनशाक चिंतपाक जाय की आमचो काळ जो आसा हो मरणाचो काळ लागीं पावत आसा। ही सभा आडोवपाचो सरकारी पावंड्यार यत्न जालो असो आरोप सगळ्याच उलोवप्यांनी केलो। कुंकळी पुलीस निरीक्षक तुकाराम सावंतान रिजेक्शन रिपोर्ट फॉरवर्ड केलो आणि सरकारी यंत्रणेन PA सिस्टमाक परवानगी न्हयकारली। पूण थळावो आमदार युरी आलेमावान हजेरी लायली। त्या उपरांत मेगा स्पीकर वापरून आंदोलकांनी आवाज लोकांमेरेन पावयलो। पूण आदी सगळ्यांनीच सरकारी यंत्रणा एक्सपोज केली। पळयात। आता फायनली म्हाका ह्या सावंडाक त्यांनी परमिशन दिवंक ना। जावं एटलिस्ट एक मिटींग तरी आमगेली जाली जाता आणि ह्या प्रशासनान अंडर दिस कंडिशन आम्ही ही मिटींग केल्या। कित्याक हे सगळे मुद्दे गोंयचे मुद्दे, ही पॉलिटिकल मिटींग न्हू, हेचेर स्टेजीचेर पॉलिटिशियनूय नाही आणि कोणूय पॉलिटिशियन आमी अप्रोच करूं ना। जेन्ना हो मुद्दो थ्रू पुलीस, कुंकोली पुलीस आणि इन्चार्ज PI तुकाराम चव्हाण हेणे जेन्ना रिजेक्शन रिपोर्ट फॉरवर्ड केलो विथ नो रिजन्स, आणि वर्बली आज हांव सांगो सोदिता मेन रिजन तेणें कितें दिलें तेचो आयकाय। एक रिजन म्हणटा हिंगा हुंय आसल्लो मार्केटा हुंय ट्रॅफिक जाम जातले। हे ट्रॅफिक चोवपाक काम कोणाले? ते पुलिसीन। आमकां सिटीजनांक एक आवाज करून जायो जाल्यार तुकाराम चव्हाण दिना। पूण खोपोली डॅमाचेर नागडे व्हिडिओ शूटिंग करपाक हो सिक्युरिटी दिता, हो तुकाराम चव्हाण। असं जावतलो ट्रॅफिक खंय कितें प्रॉब्लेम जाला काय म्हण अजून जावंक ना। आणि तो दुसरो ग्रुप तुमचो म्हणटालो तो हांव रावतलो येता काय म्हण तो ग्रुप तेंचे पांय धुवपाक, पूण तेय बी येवंक ना। जाल्यार समथींग इज प्रॉब्लेम, सम प्रॉब्लेम इज देयर विथ युअर मिस्टर चव्हाण। मातशें ताका वचून चॅक कर आतां न्हू, पूण मागीर सुरवात करचे पयलीं म्हणटा कित्याक
जेन्ना म्हाका आपयल्लो हिंगा उलोवपाक एंटनी बाबा केन्ना म्हणप ना, रोखडो येता म्हणलें. आनी मागीर परतून फोन येयलो, फादर अशें जाला, परमिशन इज नॉट बीन ग्रांटेड, वॉट टू डू. आनी तेन्ना हांवें ताका तेंच म्हणलें, डू यू नीड परमिशन? आमचो ताळो आमी एकामेकाक सांगपाक क्रिएट अवेरनेस, डू वी नीड परमिशन? You don't need permission from some Chavan or Savant or anybody. No. आमचो ताळो आमी एकामेका लागीं उलोवपाक, एकामेकाचें आयकपाक, आनी जरी तर आमी कितें चुकीचें उलयता जाल्यार तें करेक्ट करपाक आमकां सगल्यांक हक्क आहा. तो कोणाच्यान काडपाक जायना. पूण दूख भोगली कित्याक? हें सगळें करपाक आमी गांवच्या MLA पासून सोदावपाक पडलो. सादो बाबलो आनी आमचे बराबर येयलो आनी आयज उबो रावलो. इतिहास संशोधनक प्रज्वल साकरदांडेन सरकारी निष्क्रियतेचो पर्दाफाश केलो. संवसारीक दायजाचे सुवातेर उबे केल्ल्या बांदकामा विरोधात विविध आंदोलनां आनी दिल्ली मेरेन कागाळी पावोनय सरकारान ओल्ड गोवाच्या बेकायदेशीर बांदकामाक राखणच दिल्ल्याचे ताणें सांगले. जाल्यार बिल्डर लॉबीच्या घशात लोकांची शेतां कशी घातली ताचेर एक्टिव्हिस्ट शंकर पोळजीन उजवाड घातलो. Next to the World Heritage Monument, St. Cajetan's Church, which was built between 1626 to 1656 by the last missionary order that came to Goa, Theatimes. Just next to that, and the Adilshahi wall asa palaceची, Viceroy's Ark asa, and next to abetting the Adilshah's wall, which is in the ASI as well as State Archaeology Department, this illegal bungalow has come in Old Goa. ताजेर नॅशनल लेवलाचेर आवाज उठोवपा खातीर अब एंथनी डिसिल्वा दिल्ली गेलो, हांव वचपाक शकलो ना. शंकर पोळजी गेलो, ग्लेन गेलो, विकास भगत, मॅडम प्रतिमा कुतिनो आनी कोण गेले आसतले, हांव डोंट नो. इफ्तियार सय्यद, ही वॉज ऑल्सो देयर. सो हे दिल्ली गेले. They brought this issue to the national level. Really salute them. They spend their time, energy, money to go to Delhi and raise this issue at the center. आमचो actually जेन्ना आमचे पब्लिक आंदोलन जाले ओल्ड गोवा, तेन्ना आमचो I am from तिसवाडी, सो आमचो एक तालिगांवचो तो सांगतालो, तो हेमर घेवन आयिल्लो, तो बरो मातशें सांग, आमी मारता मर फातर आनी फोडून उडयता. Since we believe in Gandhian ideology, naka म्हणलें. Actually आता मला दिसता चूक झाली. So the whole public would have demolished that bungalow that time only. Public meeting झाली तेन्ना. आणि ती public meeting organize केली हांगा मारियान बाब बेलेकार आसा, मारियान बाब फेर्रांव, Edison is Belekar. So he had taken huge efforts in organizing the public meeting and awareness create केली. Glenn Cabral, Anna Gracias, Itiksan Termoncha, I know very well that they have taken Anik priest, I forget his name. So lot of these Save Goa committees ali and bharpur andolan zale. Till today, in spite of that old Goa illegal bungalow, fraudulent bungalow is still standing there. आयज आमी गोंयान जे घडामोडी पळयता न्हू ते गोंयचे निसांतान केन्ना सांताक्रूज गेल्यार खुबशे लोक डेली ट्रॅव्हल करता आसतले. रायट सायडीन सांताक्रूज वयताना ते मॅंग्रुव्ज पळयल्या खंयच्या परिस्थितीन आहा ते. हांव केन्नाय शब्द यूज करता घट्टाण आनी निसांतान म्हणून. ते मॅंग्रुव्ज पळयत न्हू जाल्यार परिस्थिती गोंयची कळटा की आयज ह्या लाचार लोकांनी बिल्डर लॉबी खातीर कितें करून सोडला ते. आनी ते मॅंग्रुव्ज मेले ते मेले काय मारून उडयले ते म्हाका खबर ना, पूण थंय फिलिंग चालू आहा न्ही भितून. त्याच्या ऑपोजिट एक हॉल आहा पयलीं, थंय मॅंग्रुव्ज आसलेले. अरे काबार केले सगळे काबार. म्हापशा पर्रा वचा थंयसर, पर्रा बसतोडा बिस्तोडा गेले न्हू, ती शेतां भरून काबार केली. ह्या मुर्खांक खबर ना ती शेतां शेत जमीन करपाक कितलीशी 1000 वर्सां गेली ती. त्याच्या पोंची जमीन पळया, कसली जमीन आहा ती, आनी वयली जमीन पळया. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.